साळ वाठार सुशोभित करपाक सुरवात जाल्या। मंगळारा थळावो आमदार राजेश पाटणेकर आणि पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकराच्या हजेरेंत ह्या कामाचो फातर बसयला। आर्डेक्सको खातीर साळांच्यान चंदू मांद्रेकर। ग्रामीण भागात खंयतरी वेगळे व्हडलें काम 4.5 कोटी म्हणपाक पयलीं आनी आयकपाक पयलीं भंय दिसता आनी ते ग्रामीण भागात येदे व्हडलें सुशोभीकरण काम हे सरकारचे खरेंच अभिनंदन करपाचें। लोकप्रतिनिधी म्हणटकूच एक देखून जावंक जाय प्रत्येक खातीर तो पयले आसूं सरपंच आसूं आमदार आसूं जिल्हा परिशद आसूं किंवा गांवचो विकास आसूं तीन प्रश्न खातीर सामके त्रास जाता ते वेवस्थो उदीक आनी जिल्हा परिशद मार्फत कामां चालू आसात आमदार मार्फत कामां चालू आसात अशें हेतून हो साळ उदक इसर वर्ग आपल्या कारणान चालू करेन ह्या गांवाचो विकास जावपाची जातलो हे सांगपाक म्हाका खूबसो आनंद दिसता। अशें सगळे आमदार वावरपाक सगळे सरपंच वावरपाक आमच्या फाटल्यान आसपाक बाबू तुवें सांगलें तें करया तें वावरपाक तें जावंक शकना बेश्टें उलोवन काय जावंक ना कसो पडटलो म्हणून तेंका हांव सांगता कारण हेजे भितर पॉलिटिक्स दवरनाका हे म्हणजे बीजेपी काँग्रेस न्ही सगळे एकठांय जाले अशें पोस्टल ब्रेडीचे स्पोर्ट्स टुरिजम हेजे भितर विकास आज विकास जाय गोंय मुखार सगळे पॉलिटिक्स म्हणजे एक्स्ट्रा करपाचें पण विकास खातीर सगळें एक रावता आमी जेन्ना एक आसतले तेन्ना एक शक्ती जातली आनी शक्ती तरी विजय जातली। आज टुरिजम क्षेत्रांतल्यान साळ म्हणल्यार गोंयांत फेमस आसा साळ गांव इतको फेमस आसा खंयच्याय कोणाक विचारा साळा साळ आनी त्या प्रमाणे हांगासर तुमचे आज सगळी नॅचरल ब्युटी ती आमकां सांबाळपाक म्हणून टुरिजम क्षेत्रांतल्यान साळ फेमस आसा पण टुरिजम क्षेत्रांतल्यान आनी कितें मुखार वचपाक जाय तेजे खातीर म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी हांव प्रयत्न करतलो टुरिजम क्षेत्रांतल्यान तेका वाट मेळची आनी साळ आनी बरो फेमस गोंयांत आनी देशांत जावचो ह्या खातीर आमचो प्रयत्न म्हणून हो प्रोजेक्ट हांवें हातांत घेतला आनी हो प्रोजेक्ट 100% सक्सेस जातलो बेगींतल्यान बेगीन हो सक्सेस जातलो